काही दिवसांफाटी सेंट्रल एज्युकेशन मिनिस्टर यांच्यानी दिल्ली सगळ्या राज्यातल्या एज्युकेशन ऑफिशियल्सा वांगडा एक मिटींग घेतली आणि त्या मिटींगेन एज्युकेशन प्रत्येक राज्यान एज्युकेशन पॉलिसीज कितें तेंचो कारभार कशें चल्ला ही डिस्कशन जालें। त्या टायमार एका स्टेटीन अशें सांगलें की ते आपल्या राज्यान मीन्स काही स्कुलान बालरथ प्रोवायड केला आणि ह्याच गजालीचेर सेंट्रल एज्युकेशन मिनिस्टरान सांगला की गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान जेका गव्हर्मेंटान बालरथ प्रोवायड केला ते आता बंद करपाचे आणि हो डिसिजन आता फायनल केला। गोंय राज्यान सुद्धा बालरथ चलता आणि आता मेरेन 410 बालरथ हे ऑल ओव्हर गोव्यात म्हटल्यार स्कूल कॉलेजी आणि स्पेशल स्कुलांनी चलता। प्रत्येक बालरथाचेर 2 स्टाफ आसता, एक बस ड्रायव्हर आणि एक कंडक्टर। हो डिसिजन घेवपाचो मेन रिजन म्हटल्यार जे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसा तांकां गव्हर्मेंटान बस प्रोवायड केले, ज्या रिजना खातीर खुबशे भुरगे जे आसा हे सायडीतले गव्हर्मेंट स्कूल वा सायडीतले स्कूल सोडून जे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल असले थंय वचपाक लागले आणि तेज्या खातीरच खुबशे गव्हर्मेंट स्कूल आसा हे बंद पडपाक लागले। फाटली 10 वर्सांचो जर रिपोर्ट काडलो तर 135 गव्हर्मेंट स्कूल आसा ते बंद पडले। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जे एज्युकेशन मिनिस्टर सुद्धा तेंच्यांनी ह्या इश्यूचेर सध्या उलोवपाक सोदिना, पण एज्युकेशन डायरेक्टर झेंगडे यांच्यानी सांगले की आता जे गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान बसेस और बालरथ चालू आहा ते कंटिन्यू उरतले, तेजी पॉलिसी और स्कीम जी आसा ती कंटिन्यू उरतली, पण तांकां न्यू बस जर जाय जाल्यार ती मेळची ना। जर तांकां रिप्लेसमेंटाक जाय और तांकां न्यू बसेस घेवपाक जाय जाल्यार ते CSR एक्टिविटी थ्रू घेवं शकता आणि ती पॉलिसी एज्युकेशन डिपार्टमेंट कंटिन्यू करूं शकता, पण तांकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटा थ्रू न्यू बालरथ ही मेळची ना। स्टुडंटा खातीर चेतन गावस।